या 10 दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात सुमार 40 बिलां पास केल्याची माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा दिली। या अधिवेशनात अणभवी आमदारांनी खूप बऱ्या तरेन गजालींचेर चर्चा केली। मात नव्या आमदारांनी खंय तरी सभाघराचे नेम पाळपाक जाय अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। तशेंच ह्या नव्या आमदारांनी निदान भारताचें संविधान वाचचें असोय मुख्यमंत्र्यान सल्लो दिलो। अपोजिशनाक म्हाका दिसता कितलोय टायम दिलो जाल्यार तांकां पावचोच ना। तेच उलयतात आनी मागीर सांगतात रातची बिलां पास केली म्हणून। तेंच्यांनी बेगीन सोंपयलें जाल्यार बेगीन बिलां पास जातली। एक्सपिरियन्स आसलेले सभासद कन्स्ट्रक्टीव डिबेटांत उलयताले, बट नवीन आसलेल्या सभासदांनी रूल समजून घेवप गरजेचें आसा। म्हाका दिसता एक म्हणजे रूल बुकांतल्यान तेंच्यांनी प्रोसिजर्स, रूल्स एंड प्रोसिजर्स ऑफ द हावस हे डिटेलान समजून जर घेतले जाल्यार कन्स्ट्रक्टीव डिबेट जावपाक शकता। आनी ती कन्स्ट्रक्टीव डिबेट जातली आसत जाल्यार तेंच्यांनी रूल समजून घेवप। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया खूब व्हडलें आसा, वाचप कठीण आसा, म्हाकाय खबर आसा, बट लागता ती सेशनां तरी आपूण समजून घेवप, कारण भारताच्या घटनेच्या अनुसार देश आनी राज्य चलता। सेशन जे आसा त्याच पद्दतीन असेंब्ली हावजूय चलता, त्या खातीर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हें खंय तरी थोडें भाग समजून घेवप जाल्यार खूब बरें पडटलें।